गोय सरकार लोकां खातीर प्रामाणिकपणान वावुरता म्हणटा राज्यपाल। राजभवनान गोवा संपूर्ण यात्रेचो समारोप। विरोधी पक्ष फुडारी म्हणटा म्हादय प्रश्नाचेर सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ कर्नाटकांत व्हरात। दाबोळे विमानतळाचेर येताल्यो आडमेळी 8 ते 2:30 मेरेन फ्लायट ऑपरेशन ना, सारकी पार्किंगूय ना म्हणटा मुख्यमंत्री सावंत। मोपाचो लाव गोया बरोबरच शेजारच्या राज्यांकूय। ड्रग सप्लायाचे केशींनी गोयचे 150 हैदराबाद पुलिसेच्या रडारार। कांय जाणांक उखलूंकूय शकतात। खूब एक जाण गायब, कांय जाण वचूंक शकता अटकपूर्व जामिनाक। चार कोटी खर्च करून सोलर इलेक्ट्रिक हायब्रिड फेरी सुरू केली ती आसा खंय? रुटार येवपी लोक म्हणटा फेरी पळयल्लीच ना आणि तांकां त्या फेरीची गरजूय ना। खासा रिपोर्ट। मंत्री निळकंठ हळणकारान पशुपालन नुस्तेमारी खात्याच्या अधिकाऱ्यांक घेवन स्किमी विशीं केली जागृती। तरणाट्यांनी आत्मनिर्भर जावचे, सरकार तेंको दितलो म्हूण उतर। काणकोण पालिकेच्या नवे बिल्डिंगेचे काम सारखे जावना जाल्यार ते वडोवन परत करपाक लायतलो। आमदार तवडकाराची कॉन्ट्रॅक्टराक शिटकावणी। काम सुशेगाद म्हूण कागाळी। ड्रग्सार कारवायेक मुख्यमंत्र्यान पुलिसांक दिला फ्री हँड। भायल्यान नवे ड्रग पॅडलर्स येत रावतात। पुलिसांनी एक जावचे, कळंगूटचो आमदार उलयलो। थिवी जिमखानाची अर्धकुटी बिल्डिंग जाल्या बेकायदेशीर कामांचो अड्डो। सरकारी आदाराची मागणी। सरकाराक सुपूर्द केल्यार बरो इन्फ्रास्ट्रक्चर दिता आमदाराचे उतर। आणि जीसीएचो अध्यक्ष विपुल फडके म्हणटा सचिव आसतना जाल्ले आरोप क्लियर जावपाक जाय। सर्वसंमतीन चौकशी। आपल्याकूच हो प्रश्न सुटिल्लो जाय। जीसीएची बदनामी नाका।